काल एक्चुली रामनवमी म्हणून एक तेंच्यांनी रॅली काडपाची आशिल्ली. दोन ऑर्गनायझेशनान आमची हिंदू ऑर्गनायझेशन आमचे परमिशनान पावले. सो आमी एक ऑर्गनायझेशनाक परमिशन दिलें. ऑल्सो सिमिलरली एट सेम टायमींग इवनिंग टायमिंगाचेर एक कॅथलिकाचो आतां गूड फ्रायडे बी लागीं आसा, इस्टर जावपाचो आसा. सो तेतून ते पास म्हणून तेंचो एक प्रोसेशन आशिल्लो सेंट एंड्रूज चर्चीचे अप टू मांगोली. आणि एट द सिमिलर टायम म्हणजे हो रमजान मंथ होली मंथ ऑफ रमजान मुस्लिमां चलता. सो तेंचेय नमाज चालू आसा. सो ते हितून कांय कनेक्शन नाशिल्लें. बट आमी दोनी आपलो पाजाचो प्रोसेशन आनी रामनवमीचो प्रोसेशन दोनी रॅली ताका दोगांनी क्लॅश जावपाक नाका म्हणून आमी एडुकेट प्रिकॉशन घेतलेले. टायमिंगूय तांचे स्टॅगर्ड केले ताका दोगांनी सांगून आमी. आनीक अशें करून सगळें बरें बंदोबस्त दोगांयचो जाल्लो. आतां जालें कितें, लास्ट टेल एंडाक येता आसतना एक तांचो इशू आयलो की तेंचो आमकां लास्ट टेल एंडाचेर एक एलिगेशन आयलो सेयींग दॅट कोणे तरी स्टोन पेल्टिंग केलें ताका. स्टोन पेल्टिंग केलें एक ते हेका आनी तांच्या फुड्यान फातर लागलो म्हणून. बट तितून व्हेरिफिकेशनाचेर हे विचारपाक मागीर हे लोक आमचे हिंदू भाव हाडले आनी मस्जिदे कडेन, ते मस्जिद आशिल्ले नियर बाय मस्जिदांत गेले आनी थंय कोण तरी एकटो भुरगो धांवता आसतना तो एक स्पेशल चायल्ड आशिल्लो. सो ताका हेंच्यांनी धरलो ताका. तो सगळें धांवता म्हणून वयर धांवपाक गेलो कितें जालां काय म्हणून. सो ताका तेंच्यांनी मातसो मारलो ताका धरून भुरग्याक अशें आमकां इन्फॉर्मेशन येयलें आनी तेजें आमी मेडिकल बी केलां. आनी हें जातकूच थंय मातसो मस्जिदीन नमाज करताले आमचे मुस्लीम ब्रदर्स आनी तितून तेंच्यांनी कमोशन जालो आनी ते भायर आयले. हे हितून आमचे पुलीस जे रुटाक आशिल्ले थंय PI नितीन हलर्णकर विदीन 3 to 5 मिनिट्स भितर ते मस्जिद कडेन गेलो आनी सिच्युएशन कंट्रोलान हाडलो ताणें. आनीक तांकां मागीर डिस्पर्स केले, ते सगळे गेले. बट जाले मुस्लीम ब्रदर्स आनी ते मागीर म्हणपाक लागले आमचे हांकां मारले, भितर मस्जिदान आयलो. आमी ओके फायन, वी वील सी. सगळे कडेन तुमचे CCTV आसा, CCTVचेर आमी एसेस करया कितें जालो ते एक्चुअली फॅक्ट. कोणे मारलो फातर, कोण धांवन आयलो, कोण मस्जिदान गेलो, कितें केलें, तुमचे सेंटिमेंट हर्ट केले ते म्हणटा आपूण चप्पल शूज घालून भितर गेलो म्हणटा आनी थंय थोडे स्लोगन्स दिले जे तेंचे अगेन्स्ट होता ते तशें स्लोगन्स दिले आनी अशें कितें म्हणपाक लागले. सो ते आमी सांगलां तांकां आमचे कंप्लेंट तेजी घेतला आमी आनी तेंचे फुटेज आमी एसेस करता. आमकां व्हेकल नंबर मेळटले, तेंचे कोण लोक आसा तेय आमकां मेळटले. कितें आसा तें आमचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. आतां काल खूब कडेन गर्दी जाल्ले हे इश्यू खातीर कोण कोण भायले लोक बी येवपाक लागले, पणजेचे भायर, मागीर आवटसायड वास्को येवपाक लागले. सो आमी सिच्युएशन कंट्रोल करपाक आमी एड्युकेट स्टाफ हाडलो, इवन दुसरे डिविजन स्टाफ आयलो आनी थंयच्यानी आमी हे घेतले, टोटल स्टाफ घेवन आमी मॅनेज केलो. आनी तितून आमी डिफरंट 3 ऑफेन्सीस रेजिस्टर केला आमी हे केसींनी. एक फ्रॉम दामोदर दुर्गादास नायक जयदेव कोणें ते फातर मारलो म्हणून एलिगेशन आसा ते आमी घेता. आनी तांचो रथ यात्रा आसा ते फातर पडलो, तेंचे रिलिजियस हर्ट केलो, सेंटिमेंटल हर्ट केले. तो एक रेजिस्टर केला आमी केस. मागीर दुसरी केस घेता आमी, तो अशरफ शेखान दिलो तो कंप्लेंट सेयींग दॅट जेन्ना ते नमाज ऑफर करताले मस्जिदीन ते भितर आयले, ताका ते डिस्टर्ब केले भितर आयले म्हणून ते आमी ऑफिस केला. तितून सगळे आमचे CCTVचेर आमकां लोक मेळटले, व्हडले प्रॉब्लेम तशें कांय ना. आनी थर्ड केस जाले जेन्ना हे रमेश मल्लप्पा बिग्गी म्हणटा तेजे आमी कंप्लेंट इश्यू की थर्ड वता आसतना हो वाटेक ताका जे मस्जिदे फुडें आपले BSNL ऑफिस आसा थंयसर ताका हेंच्यांनी मुस्लिमांनी तांकां विचारले, आडयलो आनी ताका मातसो मारलो म्हणून. सो तेजी कंप्लेंट आसा. हितून आमी सगळे एरेस्ट करतले आनी क्लियर मेसेज जातले की आमी लॉ एंड ऑर्डर एट एनी कॉस्ट आमी टॉलरेट करचे ना आनी सगळ्यांचेर एक्शन घेतले. आनी आज ना फाल्यां तितून सगळे आमी आयडेंटिफाय करतले, CCTV फुटेज, मागीर आमचे कडेन आमी रिकॉर्डिंग केल्ले आसा, व्हेकल्स आसा, व्हेकल्साचे नंबर आमचे कडेन आसा. सगळे आमचे तेंचे ऑफेन्सीस आमी तेंचेर सगळ्यांक लॉजिकल कंक्लुजन घेतले आनी एट एनी कॉस्ट एज ए SDPO वास्को आमी पळयता की हांगासर आमी लॉ एंड ऑर्डर आमच्या हाती भायर वचपाक कशेंच दिवचे ना. आनी जे रिस्पॉन्सिबल कोण इनसायड आसा, आवटसायड आसा आनी आवटसायड सपोर्ट दिला, जे कोण पिक्चरान ना आनी ताका इन्स्टिगेट केला तेय आयडेंटिफाय केला आमी आनी तांकांय कोणाक सोडचे ना. जालें स्टोन पेल्टिंग बीन न्यूज आयला तेजें कितें म्हणणें आसा तुमचें?
स्टोन पेडलिंग झालं म्हणून ते कांय प्रूफ ना. आता ते सांगता की स्टोन पेडलिंग झालं म्हणजे म्हाका एक सांगा, ते मस्जिद आमची एक 300 मिटर भितर आसा आणि रॅली मेन रोडासून वयताले. सो स्टोन पेडलिंग ते फक्त आवाज केले आणि तेंच्यांनी कितें केलें, इन्स्टिगेट करून आमची मस्जिदा कडेन गेला. मस्जिदा कडेन भितर वचून जय श्रीराम नारे लायले आणि आमचे भुरग्यांक अटॅक केले. इट्स अ क्लियर कट, इट वॉज अ वेल प्लॅन. म्हणजे आमचे कितले बी लोक असले ते इस्लामपुरा मस्जिदाची कमिटी किंवा फ्रेंड्स आमचे हिंदू भाव सगळे असून आम्ही एक कूल सगळे थिंगा स्टॉप केले आणि आम्ही पुलिसाक आपयले की पुलिसान तुम्ही एक केस फुडें घेवपाक जाय, पुलिसान एक्शन घेवपाक जाय. आमी पुलिसा कडेन एकूच मान्य दवरलेलें की बाबा कितें झाला ते रॉंग जाला आणि आम्ही काय इश्यू घेवचो ना. पुलीस हॅव टू टेक द लॉ अँड ऑर्डर इन देअर हँड आणि कॅच द कल्प्रीट. आणि आम्ही तांकां फुटेज दाखयला, आमची मस्जिदा कडेन कॅमेरा बी असलो, ते फुटेज दाखयला. प्लस आमचे खुबशे फ्रेंडान आमचे मोबायलाचे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग केला. सो दॅट कल्प्रीट हू हॅव वेंट इनसायड, कोण मस्जिदाच्या भितर गेला पळय तेंचो क्लियर कट पिक्चर आसा. आणि हांव म्हणना की बाबा स्टोन पेडलिंग जावना म्हणलें, जालें आसतलें, कोण तरी केला. सो कल्प्रीट कोण आसा पळय ताका बी तुमी अरेस्ट करपाचें. बट आमचें मान्य आसा टू कीप एवरीथींग पिसफूल. तुम्ही ते कल्प्रिटाक धरपाचें आनी तांकां अरेस्ट करपाचें. कित्याक तेंच्यांनी एक हँडिकॅप भुरग्यांक अटॅक केला. हँडिकॅप भुरगे, तो ताका कांयच खबर ना. ते स्वताक सांगता की बाबा अशें आसा की ब्लॅक टी शर्ट घालून गेलो, धांवलो आणि मारलो कोण, तो व्हायट टी शर्ट घालून बसलो तो. आनी तो भुरगो हँडिकॅप, तो सारको उलोवपाक बी शकना. सो मागीर आमी सगळे जाण पुलीस स्टेशनार आयले आणि पुलीस स्टेशन एकूच डिमांड केली. आमचो लोकल MLA आयलो, संकल्प बाब आयलो, फिलीप आयलो, सगळे आयले. बाबा आमकां एकूच जाय, आमकां पिसफूल जाय आणि जो कल्प्रीट आसा तांकां धरपाक जाय आणि तांकां अरेस्ट करून तेंचेर केस फायल करपाक जाय. काल जेन्ना आमकां ही बातमी मेळ्ळी की रामनवमीची जी रॅली वताली तांचेर कोणी तरी फातर मारले म्हणून, म्हणजे फातर मारले ताच्या खातीर एक क्लॅशीस सुरू जाल्यो. आतां जेन्ना रातभर हें जालें, जेन्ना म्हाका कळ्ळें, हांव पुलीस स्टेशनार गेलो, DYSP कडेन उलयलो, PI कडेन उलयलो, तेन्ना आमी इतलेंच तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें की पळय अशें केन्ना गोश्टी ह्यो घडूना आनी ह्यो घडपाक जायना म्हणून. ताच्या खातीर तुमी फ्री अँड फेर इन्वेस्टिगेशन करा. दोगूय जाणांच्यो क्रॉस कंप्लेंट्स आसा, हांकांय मारिल्ले आसा, तांचेय पार्टी थंय रक्तबंबाळ जावन आयिल्ले आसा. सो देर आर क्रॉस कंप्लेंट्स. सो हांवें सांगलें तांची CCTV फुटेज कर आनी व्हेरीफाय कर वॉट हॅज एक्चुअली हॅपन्ड. सो द मॅटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन. आमी आतांच कितें उलोवप ताजेर सारकें न्ही, पूण दोनूय पार्टींचे क्रॉस कंप्लेंट ज्यो आसा दोनूय व्हेरीफाय करा आनी कोण कल्प्रीट आसा ताका तुमी धरा. कित्याक असल्यो गोश्टी जावना आनी हाचे फुडें जावपाक जायना ह्यो इतलेंच आमचें हें आशिल्लें.